नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर आयज आमचे कडेन दोन सन्माननीय असे कलाकार आसात नाट्य क्षेत्रातले, जेंकां ह्या वर्सा महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेच्या अंतीम फेरीन उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचे आणि उत्कृष्ट अभिनयाचे रौप्य पदक फावो जाला. नाटकाचें नांव तुमकां सगळ्यांकच खबर आसा. गेले 2 दीस तुमी वेगवेगळ्या माध्यमांचेर वर्तमानपत्रांतल्यान तशेंच सोशल मिडियांतल्यान सुद्दां तांकां पळयत आसा. तेंचें कौतुक तुमकां कळत आसा. वेगवेगळे लोक तेंचें कौतुक करत आसा, तांकां सन्मान दीत आसा, तेंचें अभिनंदन करीत आसा. ते पावणे म्हणजे उत्कृश्ट दिग्दर्शक हो पुरस्कार फावो जाल्ले निलेश महाले आणि आमचे बरोबर अभिनयाचे स्त्री विभागान उत्कृश्ट पारितोषिक मेळयलें, रौप्य पदक मेळयलें डॉक्टर वेदिका वाळके हे आमचे बरोबर आसात. महाराष्ट्र हौशी नाट्य स्पर्धा ही खूब सन्मानाची. लोकांक महाराष्ट्रांत तर ह्या स्पर्धेन वेगवेगळे कलाकार दिल्यात जे आयज सिनेमांनी चमकतात, नाटकांनी आसा, टीव्हीचेर चमकतात. बरे बरे कलाकार हे ह्या राज्य नाट्य स्पर्धेंतल्यान तयार जाल्या. आणि अशा राज्य नाट्य स्पर्धेन गोंयचो एक पंगड एक अशी विशेष कामगिरी करता, उत्कृश्ट नाटकाचे ताका पारितोषिक फावो जाता, ही आमच्या खातीर खूब कौतुकाची गजाल. आणि त्या संदर्भान म्हाका बरेचश्यो गजाली निलेशा कडल्यान तशेंच वेदिका कडल्यान समजून घेवपाक आवडटलें. हांव पयलो प्रश्न निलेशाक विचारता. निलेश, ह्या एकंदर म्हणजे तूं आतां पर्यंत जवळ जवळ 5 फावटी अंतीम फेरी गाठल्या आणि ह्या 5व्या वेळा तुका तुज्या नाटकाक, तुवें दिग्दर्शीत केल्ल्या नाटकाक पयलें पारितोषीक फावो जाला. तर ह्या नाटका बद्दल म्हाका सांग की ह्या नाटकाचो प्रोसेस कसो आसलो, अशें कितें विशेश ह्या नाटकान आसलें? अंतिमाक पयलें आयलें त्या बद्दल खूब खोस भोगता. ह्या नाटकाचें सिलेक्शन जेन्ना आमी करपाचो प्रयत्न केलो, म्हणजे आमी डिस्कस केले डॉक्टर प्रकाश वज्रीकारा कडल्यान, तेन्ना प्रकाश वज्रीकर म्हणजे नाटकाचे ह्या नाटकाचे लेखक डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर, तांचे कडल्यान जो कॉन्सेप्ट आसलो तेणी म्हाका तो एक्सप्लेन केलो. आनी म्हणलें बरो आसा, आमी करया हेचेर एक मराठी नाटक बरे पद्दतीन जावंक शकता. सो आमचें डिस्कशन जालें, तातूंतल्यान स्क्रिप्ट तयार जाली. पयलो एक अंक आयलो आनी तेणी आमकां दिलो. आमी वाचलो आनी पयल्या अंकाचो पयलोच सीन एक असो 4-5 पानांचो आशिल्लो. तो पयलोच सीन हांवें सराक रिरायट करपाक सांगलो आनी तांच्यांनी तो परत रिरायट करूनच दिलो. म्हणजे ते सामके फ्लेक्झिबल आसात, जाय ते चेंजीस करून दिता. तेंचो जर कॉन्सेप्ट हालयनासतना जर तेंच्या कडल्यान कितें मागलें चेंजीस करून, नाटका खातीर जे क्राफ्ट लागता, म्हणजे नाटक सादर करपा खातीर, एक प्रयोग करपा खातीर, त्या क्राफ्टा संबंदी तूं उलयता. हय. सो थंयच्यानच तो आमचो प्रोसेस सुरू जालो अशें म्हणून हांव ते नमूद करूंक सोदता की तांचो अख्खो सिनूच हांवें कट करून किंवा कॅन्सल करून तांकां तोच सीन लिरिकान बरोवपाक लायलो. सो तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन जो म्हाका दिलो आनी तो ह्या नाटकाचें बिगिनींग अशें आसलें. आनी ताचेर आमी तें नाटक सुरवात करता. 1 अंक पर्यंत आमी नाटक हें बसयलें, सगळ्यांक डायलॉग पाठ जाले. हितून एक खूब बरो एक एक्सपिरियन्स आयलो तो सांगूंक सोदता तुमकां हांव की नाटक सगळ्यांक 1 अंक सगळ्यांक पाठ आसलो, पॉलिशींग सुरू जालें आनी सडनली दिसलें की हें मराठी नाटकां आसात चालू, पण ह्या नाटकान अशे 2 वेगळे जमाती आसात. एक त्या वाठारांतले रावपी आनी एक भायल्यान येवपी. सो आमी म्हणलें की ह्या थंयच्या वाठारां कडल्यान ती मराठी लँग्वेज तितलो शोभना जाली आनी ते खंय तरी म्हाका अशें म्हणजे दिसूंक लागलें की कांय जायना अशें, किंवा तो फ्लेवरच येना जालो. सो तांकां सांगलें की म्हाका हेचे सगळ्यांचे डायलॉग रिरायट करूंक जाय आनी तांकांय ते आयडिया आवडले. म्हज्या आर्टिस्टां कडेन हांवें डिस्कस केलें, सो तांकांय ते बरें दिसलें. करून पळोवया, एक्सपेरिमेंट करुया. आनी जर मोर कोंकणी कडेन लागीं आसलेले लँग्वेज आसा ती, किंवा बोली भाशा म्हटल्या जाता, सो आमी ती तांच्या कडेन बरोवंक लायली. सो तांच्यांनी झिलू गांवकर म्हण एक सत्तरीन आसा, तांच्या कडल्यान तांणी थोडो हेल्प घेवन ते रिरायट केलें आनी तांच्यांनी म्हाका
ती स्क्रिप्ट परत दिली रिरायट करून पयलो अंक आणि तो आमी परत तशा पद्दतीन सुरू केलो म्हणजे आमचो पयलो अंक 2 फावटी ब्लॉकिंग जालें म्हटल्यार जाता इंटरेस्टिंग आसा हय. म्हणजे हे इंटरेस्टिंग हे पयलीं तशें येवंक नासलें तेंच्या कडल्यान ती स्क्रिप्ट मागीर आमी हेतूर भाशेचो मुद्दो खूप महत्वाचो आसा हय. म्हणजे जरी मराठी नाटक असलें तरी त्या ह्या नाटकान मराठीकडे लागीं आसलेली पण मराठी नासलेली भाशा अशी वापरपाक जाता आणि तें खरें म्हणजे जें कितें आपल्याक सांगपाक जाय तें त्या तरेनच म्हणजे ती अस्सलता आसा जी भाशेची किंवा आमी जी उलयता ती अस्सलता दवरप खूप हय महत्वाचें कारण अशें तुका दिसलें हय तातूंत ते गांवच्या लोकां कडल्यान ते मराठींतल्यान उलयल्या उपरांत न्हू तो फिलच येनासलो सो आनी तो बरो वर्कआवट जालो पण एक रिस्कूय आसली ती कोंकणी मोर कोंकणी डायलॉग्स पण गांवांतले जरी आसले तरी मोर कोंकणी किंवा महाराष्ट्राच्या बॉर्डरची जी लँग्वेज आसा पळय ती आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो पण म्हाका दिसता की ह्या नाटकान टोटल न्हू तो ते आमी ते किंवा तो बोली भाशा वापरल्या म्हणून आनीकूय ताका एक असो वेगळो फ्लेवर आयलो असो म्हाका दिसता. खूप इंटरेस्टिंग भाग तो आतां गोंयान हें सगळ्यांक कळटलेंच पण हे महाराष्ट्रानूय कळ्ळेंच आसतलें अशें हांव गृहीत धरतां हेच्या बद्दल आमी फुडें उलोवया पण तेच्या पयलीं हांव वेदिकाक विचारूंक सोदतां वेदिका तूं नाटकान काम करताच पण तूं बऱ्याचशा तुवें म्हाका सांगलां त्या हिसपान की तुजी आतां पर्यंतची जी नाटकां आसा जी बरीच रियलिस्टीक अशा शैलीन तुवें आतां पर्यंत केल्या आणि तशेंच अभिनय तुवें तसोच केला पण हें नाटक भाशेच्या दृश्टीन बी खूब तुज्या खातीरय वेगळें आसलें हेका तूं कशें एडॉप्ट कशें केलें तुवें हय जशें निलेश सरान पयलीं सांगलें आमचे कडेन पयलीं जी स्क्रिप्ट आयिल्ली आनी जें आमकां भाशण पाठ जाल्लें तें शुद्ध मराठी भाशण आशिल्लें आनी शुद्ध मराठीन आमी पयलो अंक बसयल्लो आनी मागीर आमकां अशें दिसलें की आरे 2 जर वेगळे आमी पंगड दाखयतात 2 वेगळे ग्रूप अशे दाखयतात गट जाल्यार त्या दोनूय गटांची भाशा बोली सेम कशी आसपाक शकता जाल्यार ताका एक खंय तरी फ्लेवर दिवपा जाय गोंयचो असो फ्लेवर पूण गोंयचो न्ही कोंकणी म्हळ्यारूय जाता पण कोंकणी न्ही ती मराठी वाटेन चड वयता अशी हय अशी बोली म्हळ्यार जाता तर झिलू सरान आमकां मदत केली खंयच्या तरी घाटा वयली म्हळ्यार महाराष्ट्रा कर्नाटका गोंय ह्या बॉर्डरीचेर खंयच्या तरी घाटार जे लोक भाशा उलयतात अशी बोली भाशा काडली आनी ताजेर काम करपाक सुरू जालें आमकां मातसो डिफिकल्ट आशिल्लो हो प्रोसेस कित्याक आमकां सवकळीची भाशा न्ही आमी कोंकणी उलयतात आमी मराठी उलयतात पूण ही वेगळी अशी ती मालवणी न्ही मालवणी आमी आयकल्या पूण ती मालवणी न्ही अशी कशी तरी भाशा आनी ती प्रत्येक जाणाची म्हणजे जर तो एक ग्रूप काडत जाल्यार त्या ग्रुपान आमी 10 ते 12 जाणां उलोवपी कॅरेक्टर्स आशिल्ले ते 10 जाणांची भाशा एक सारकी जावप तो एक टोन येवप तो एक स्लँग म्हणटात आमी इंग्लिशान ताका तो येवप तो डायलॅक्ट सारको ताजेर पकड येवप हातून खूब एक इंट्रस्टींग प्रोसेस आशिल्लो आनी आमकां खूब मजा आयली तो प्रोसेस करता आसतना खरें म्हणजे आमी भाशेच्या दृश्टीन खूब गोंयान बी खूब कर्मठ आसा मुळानच की आमी जेन्ना कोंकणी नाट्य स्पर्धा मराठी नाट्य स्पर्धा मागीर ह्या भाशेंतले त्या भाशेन उलोवंक जायना तेतून मुळान माध्यमाचेर थोडोसो अन्याय जायत आसता आतां स्पर्धा म्हटले की हो अन्याय सोंसचो पडटा पण एक कलाकार म्हणून पण तरी सुद्दां ह्या स्पर्धेन वचून सुद्दां तुमी ही रिस्क घेतली जशें निलेशान म्हटलें की रिस्कच आसली कोणी म्हणजे ऑब्जेक्शन बी घेवं शकतले असले आनी अशें आमच्या स्पर्धेच्या प्रांतान खूपच जाता अश्यो गोश्टी पण हेतून एक प्रामाणीकपणा आसलो की जर 2 संस्कृती मदीं हो जो संघर्श आसा जर दाखोवपाक जाय जाल्यार त्या 2 संस्कृतीची भाशा हो तेजो मूलभूत घटक आसता खंयच्याय संस्कृतीचो म्हणजे ते आणि तो तुवें जेन्ना निलेशान म्हटलें की ना हें वेगळें आसपाक जाय तेन्ना ही खूब कौतुकाची गजाल आसली की भाशा आनी हें एक्सेप्ट करप ही आनीक वेगळी गजाल आसली आतां ही भाशा महाराष्ट्रांतल्या अंतर्भागान लोकांक खुबशी खबर ना जशें म्हणजे ही अंतीम फेरी नाशिकाक जाली तर नाशिकांतल्या किंवा थंयचे जे परीक्षक आसले तांकां खबर नासतले थंयचे प्रेक्षक आसले तांकां जर मुळानच कळोंक नासतली जर तेंचो रिस्पॉन्स कसो आसलो नाटका वेळा म्हणजे अंतीम फेरीन नाटक जेन्ना सादर जालें तेन्ना अशें
आमचो एक्चुली विचार होच आसलो की गोंयान मे बी पचून गेले आसूं शकता किंवा कळटली, पण थंयच्या लोकांक पण हो विशयच दिवना. कारण नाटक म्हटलें काय नाटकाक लँग्वेजूच ना बी म्हणटा पळय तशें, म्हणजे ती इतले लोकांनी त्या विशयाचेर बोली तो भाशा तांकां इतली आवडली की अरे वा अशें म्हणपा लागले. म्हाका खूब जाणांनी तेजें हें आसलें आसा म्हणजेच ह्या नाटकाचो एक प्लस पॉयंट म्हणपा लागले. अशें खूब जाण सांगले आनी तांकां सांगलें की सगळेंच कळ्ळें आनी थोडें जें कितें कळोंक ना पळय तें तुमच्या आंगीक अभिनयान कळटा. सो सगळेच गजाली कळोंक ना सुद्दां न्हू जाल्यार नाटक अशी भाशा आसा की ती सहज कळटा. सो आनी तोच आमचो प्लस पॉयंट कसो आसलो म्हणून खूब जाणांक खूब आवडली ती भाशाय आवडली तातूंतली आनी तो डिफरन्स ठळकपणे दिसपाक लागलो. म्हणजे इवन पिटर ब्रूक म्हणटा की एम्प्टी स्पेस. आता हो एम्प्टी स्पेस हेतूर बरेचशे गजाली अंतर्भूत आसता आणि खरें म्हणजे जो एक्टराचें जें एक्सप्रेशन आसा जें सांगपाचें जी तरा आसा ती तेतूर खूब म्हत्वाची ठरता आनी ती तरा खुबश्यो गजाली क्रिएट करता. आमची दशावतारी नाटक सुद्दां थंय कांय नासता पण खुबशे कितें क्रिएट करता. अशें खूब नो थिएटर आसा, अशे वेगवेगळे थिएटर्स आसा की जी फक्त आंगीक अभिनयांतल्यान बरेचशें कितें क्रिएट करूं शकता. आणि आता तुवें म्हणजे एक गोष्ट सिद्धच करून दाखयली की हे स्पर्धेच्या माध्यमान सुद्धा भाषा ही खरें म्हणजे जर तुमचें सगळें सांगपाची तरा जर खूब सामर्थ्यवान जर आसा आनी ती तेतूर जर प्रतिभा आसा जाल्यार ती एकदम लोकां पर्यंत पावों शकता. वेदिका हे कॅरेक्टर तुजे कॅरेक्टरा बद्दल थोडेशें सांग आमकां आणि मागीर तुवें ह्या कॅरेक्टराक म्हणजे तुवें भाशे बद्दल सांगलें पण ते कॅरेक्टर म्हणून त्या संस्कृतीची एक प्रतिनिधी म्हणून म्हणजे तुवें कितें अभ्यास केलो? हय, ह्या नाटकान इन्फिल्ट्रेशन नाटकान हांव बायूल ह्या नांवाचे कॅरेक्टर हांवें केलें आनी त्या कॅरेक्टराचो ग्राफ म्हाका सांगूंक म्हणजे सांगूनशें दिसता कित्याक त्या कॅरेक्टराचो ग्राफ खूब सुंदर आशिल्लो. पयल्या अंकान जर तुमी पळयलें जाल्यार एक खूब त्या घरची सून ती खूब ल्हान वयान सगळ्यां परस गांवान ल्हान म्हटल्यार जाता, ताका कांयच कसलोच अनुभव एक्सपिरियन्स ना, ते सॉफ्ट स्पोकन, ताका आपले विचार आपलो ओपिनियन मांडपाक कळटा पूण इट डजंट कम आउट एज अ व्हेरी स्ट्रॉंग कॅरेक्टर. एक सामकें अशें खर कॅरेक्टर म्हणून खंयच पयल्या अंकान तें दिसना. सगळ्यान ल्हान जाल्ल्या कारणान खंय तरी अशें सॉफ्ट स्पोकन सामकें हळवार सामको हळवो कॅरेक्टर असो ह्या पयल्या अंकान. आनी दुसऱ्या अंकान म्हणजे जशें नाटकाचो प्रोग्रेस जाता आनी तांचेर जो सगळो अत्याचार जाता, सगळे त्रास जे ती भोगतात आनी अखेरीस ते सगळे फ्रस्ट्रेशन एक जावन ते एक वेगळ्याच तरेन तो कॅरेक्टर फुलता आनी त्या कॅरेक्टरान त्या नाटकाचो क्लायमॅक्स जाता. सो तो सामको फ्लिप त्या कॅरेक्टराक आसा. म्हणजे पयलीं एक सामकें हळवें दिसपी चली ताचेर क्लायमॅक्साक भार येता आनी तें नाटक सोंपयता आनी त्या भारान तें जें कितें करता ऑडियन्सा खातीर सुद्दां हो खूब एक वेगळोच एक्सपिरियन्स की अरे हें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी तो कॅरेक्टर असो भायर सरलो. सो पर्सनली म्हज्या खातीर हो प्रोसेस खूब वेगळो आशिल्लो. आतां मेरेन तुमी जशें म्हटिल्लें तुमकां जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें हांवें खूब रियलिस्टीक पद्दतीची नाटकां केल्यात, सगळींच रियलिस्टीक पद्दतीची नाटकां केल्यात म्हणूं शकतात. पूण हो फोक बेस्ड आशिल्ल्या कारणान लोककलेच्या बेजीचेर हें नाटक आशिल्ल्या कारणान गोंयची लोककला मातशें लावड जावप आनी तो एक्सप्रेस करप. बरें आमी बोली वापरल्या ती लोकां मेरेन पावपा जाय, ती नाशिकाच्या ऑडियन्सा कडेन पावपा जाय म्हणून आंगीक अभिनय म्हणून हांगा थ्रू युअर बॉडी मुवमेंट सुद्दां चड एक्सप्रेस करप आशिल्लें. आनी लास्ट क्लायमॅक्साक तिचेर तो भार येवन खूब एनर्जी जाय पडटाली आनी हांगा जेन्ना आमचो प्रयोग सांखळे जालो तेन्ना ती एनर्जी म्हाका कमी पडली आनी खूब त्रास जाले प्रयोग जातकच. पूण हें हांवें लक्षांत दवरिल्लें की म्हाका थ्रू आवट
प्रोसेस म्हणजे पयल्या अंकांतल्यान म्हजी एनर्जी दवरची पडटली जी म्हाका लास्ट जशें नाटक प्रोग्रेस जाता तशी म्हाका ती वापरपाक मेळटली. सो हो सगळो शिकपाचो भाग. मागीर ती आदिवासी म्हटल्यार जाता खंयची तरी गांवगिऱ्या वाठारांतली जमात. सो ताजी बॉडी लँग्वेज त्या कॅरेक्टराचे मॅनरिजम्स रावपाची पद्दत ती शारान राविल्ली हांव जशें वाडलां तशें तें चली आसचें ना. सो म्हज्या खातीर क्वायट ऑपोजीट किंवा सामकें अशें वेगळो कॅरेक्टर आशिल्लो म्हणून म्हाका खूब मजा आयली करतना. गूड. निलेश, तुवें म्हाका उलयतना सांगलें की पयलें हांगा जे अंतीम फेरी हांगा नाटक जेन्ना गोंयच्या स्पर्धेन पयलें येलें मागीर लोकांनी जे तुका थोडे फीडबॅक मेळ्ळे किंवा तुवें जो विचार केलो तेतूर तुका थोडेशे तेतूर बदल करचेकशें दिसलें. ते नेमके बदल कितें केले आनी कित्या खातीर आसले नेमके? म्हणजे तुका अशें कितें दिसलें की जे बदल करपाक जाय आनी तेतूर नाटकाक एक पूर्णता किंवा चड नाटक बरें जावं शकता अशें नेमकें कितें केलें? एक नाटकाचो एक आमी जेन्ना रिहर्सल प्रोसेस आसता तेन्ना एक 40 दीस म्हण एक 45 दीस म्हण सतत एक तें नाटक घडोवपाचो प्रोसेस जो चालू आसता रिहर्सल प्रोसेस तातूंत कितें जाता एकदां आमी करीत वता आनी थोडे गजाली मे बी सुटोवं शकता किंवा त्या गजाली फाटल्यान तूं गृहीत धरता थोड्यो गजाली आनी अशें जावं शकता. सो आमी रिहर्सल पयलो प्रयोग म्हटल्यार हांगासर जेन्ना आमी केलें नवीन नाटक जेन्ना करता आनी डायरेक्ट आमी स्टेजीरूच थंयच करता कॉम्पिटिशन करता खंय आनी करपाक मेळना. सो आमी थंय केलो शो बरो आसलो, रिस्पॉन्स बरो जालो. तेच्या उपरांत खूब जाणांनी बारीक बारीक सजेशन्स दिले. आतां आमच्या गोंयांत खूब जाण आर्टिस्ट बरे आर्टिस्ट आसा ते नाटक पळोवपाक येता आमचे आनी तांकां नाटकाची जाण आसा आनी त्या प्रेक्षक सदांच शार्प आसता जे आमी आमच्या कडल्यान एक रिहर्सल प्रोसेसान सुटलेली आसता थोडी गजाली ते तांकां न्हू ते ठळकपणान ते बरें धरतात अशें म्हाका दिसता आनी ते खूब जाणांनी अशें हायलायट केले ते विचार हायलायट केले. सो एक हायलायट केले ते सगळे गजाली स्टोर करून हांवें म्हाजी मिटींग आमच्या आर्टिस्टां वांगडा दवरली. तेन्ना आमी सगळ्यांक सांगलें म्हणजे रिजल्ट तेन्ना सुद्दां सांगनाशिल्लो म्हणजे की बाबा हे गजाली आमी ओवरलूक जाले आमच्या कडल्यान किंवा हे गजाली आनी पद्दतीन आनी स्ट्रॉंग पद्दतीन येवंक जाय आशिल्ले. सो हे गजाली आनी ते गजाली चडशे गजाली म्हणजे 80% गजाली बरे आसले म्हणजे आमच्या कोणी आनीक फुलपा खातीरच आसले. सो जर आमचो कितें चान्स आमी फायनली जाल्यार आमी हे सगळे विचार करपाक जाय. सो जसो रिजल्ट जाल्या उपरांत आमी ह्या सगळ्या गजालीचेर हांवें विचार केलो. त्या गजालीचेर थोडोसो म्हणजे एक दोन तूं उदाहरणां सांगू शकतलो की हे आमी थोडेशे बदल हे केले आमी म्हणजे जेंच्यांनी नाटक पयलीं पळयलां तांकांय म्हणजे कळपाक बरें पडटलें की हय बदल केले. खुबशे गजाली कितें जातालें लायक आतां एक कॅरेक्टर आसा तो कॅरेक्टर जी इतली आमी स्पेशली हो भाशाचो उलयता भाशा जी वेगळी आसल्या कारणान इतली स्पिडीन तो उलयतालो ताका स्पीड गरजेची आसली त्या भाशेक आनी ते एनर्जी आसली त्या एनर्जीन ती तेजी भाशेंतले थोडेशे तो टॅक्चर सुट्टालो. सो तो तेजेर परत विचार करचो पडलो. आमकां दिसलें की तें कळटा एकदां कळना मे बी सो ऑडियन्साक ते कळोंक ना थोडे शब्द. सो ते जेन्ना आमी परत रिहर्सल सुरू केले तेन्ना हें केलें थोडे कंपोजिशन्स चेंज केले थोडे ब्लॉकिंगान बद्दल विचार आसता तो स्ट्रॉंग पद्दतीन येवपाचो कारण ह्या नाटकान टोटली जरी फोकाचे इलेमेंट्स आसले तरी मोर इज सिंबॉलीक आसा ते सगळे जे कॅरेक्टर्स आनी तो सिंबॉलिजम प्रॉपरली हायलायट जावंक जाय तो आमी प्रयत्न बरोच पद्दतीन केलो. जशें एनिमलाचे म्हणजे मनशान जनावर वृत्ती आसा पळय ती कशी आनीक पद्दतीन हायलायट जातली. सो हेचे खुबशे गजाली अशे बारीक बारीक आसा. ते करतना परत बोली भाशी किंवा रायटरा वांगडा परत डिस्कशन तांकां बसोन परत ते आयकयले आमी आनी थंय करेक्शन केलें किंवा एकदां तांणी बरोवन दिल्ले ते परत मराठी कशें दिसपाक लागलें म्हणून ताचेर परत तांकां रिरायट करूंक लागलें. अशे खुबशे गजाली बारीक बारीक आसा. आनी आतां तुजें हें 5वें नाटक अंतीम फेरीन गेल्लें. आतां हे अंतीम फेरीन थंय वचप बाकीच्या महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या सेंटरा वयल्यान जवळ जवळ 40 सेंटरां आसा त्या सेंटरार टॉप आसल्या म्हणजे विजेत्या नाटका बरोबर स्पर्धा करप आनी पयले येवप हितूर एक एचिवमेंट आसाच. ह्या खातीर म्हणजे गोंयच्या जे नाट्य कलाकार आसा
तांकां तूं कितें सांगशीत म्हणजे तुजो अनुभव कितें ह्या सगळ्या हितूर म्हणजे तुका म्हणजे दर वेळा तूं आनी तुवें म्हटलें की हें नाटक क्लिक जातलें अशें म्हाका आपल्याक दिसलें तर हे नेमकें कितें प्रकरण म्हणजे आनी तेज्या खातीर एक वेगळे कितें विशेश निकश आसता काय किंवा कशा तरेन फुडें वयपाक जाय आमी जेन्ना आय मीन गोवा आमचे कडेन बरे जायते बऱ्या पद्दतीचे थिएटर्स आसात एवेलेबल आसा टॅक्निकल गजालीं खातीर लायट्स म्हण सेट दवरपाक हाडपाक प्लॅटफॉर्म्स हे जे गजाली आहा पळय ते आमी खूब बऱ्या पद्दतीन आसा पण जेन्ना आमी भायर वता तेन्ना तुका ते सगळे गजाली तशेंच मेळटले अशें ना सो जे गजाली आमकां थंय मेळटा पळय तातूंत रोखडेच आपण ढाळून घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता ते अशें तूं कॅल्क्युलेशन करूं शकना हें मेळोंक ना तें मेळोंक ना जे कितें मेळटा तेतून करप सो हांगासर आमकां थंय खूब लायट्साचे बद्दल बीन खूब कमी थंयचे अवेलेबल आसले बट आमी हायर केले सो ह्या नाटकाक जे कितें गरजेचें आसा तें आमी हायर केलें आनी थंय तो एडजस्टमेंट केलो आनी बऱ्या पद्दतीन परफॉर्म करपाचो प्रयत्न केलो अशें न्हू की आमी हें मेळोंक ना तें मेळोंक ना म्हणून पण आमी सगळें हांगासरलें आमकां जाय तें व्हेल्लें आनी थंय जें कितें मेळोंक ना पळय तें आमी हायर केलें म्हण किंवा थंय तुका म्हणजे अमूक थिएटरान नाटक करपाक जाय जेन्ना कळ्ळें जाल्यार तुवें थंय रॅकी केली हय ना थंय कशें आसा आमी ते थिएटर पळोवंक नासता न्हू आमी डायरेक्ट वता त्याच दिसा वता सो पयलीं थंय आदल्या दिसा वचोन ते थिएटर पळयलें थंय कितें आसा कसो फील येवं शकता तेजो आमी गरीब धरूं शकना की बाबा बरें आयकोंक येतलेंच अशें ना सो ते कशें आयकोंक येता हेचो सुद्दां आमी आदले राती वचोन म्हणजे अभ्यास केलो आनी त्या पद्दतीन त्या दुसरे दीस किंवा त्या राती आमी रिहर्सलूय केली थंय सायटीन वचोन खंय तरी आनी दुसरे दीस परत मॉर्निंग येवन तो जे कितें टॅक्निकल प्रॉब्लम जाता किंवा जातले तेचेर परत थंय बारीक बारीक स्मॉल युनिटान काम केलें आनी तशे पद्दतीन काम केलें तर म्हणजे एकंदरीत म्हणजे हांगाच्यान जेन्ना नाटक वयता थंय तेन्ना एक विशेष काळजी म्हणजे निलेश अशें म्हणटा की गोंयान जशी थिएटर्स आसतात स्पर्धे खातीर जी आमकां दिता कला अकादमी जी ऑर्गनायज करून दिता रवींद्र भवन जावं किंवा राजीव कला मंदिर किंवा कला अकादमी जेन्ना सुरू जातले तेन्ना ते ज्या तरेन सगळे टॅक्निकल तांत्रीक फॅसिलिटीज ज्यो हांगा उपलब्ध आसता त्यो थंय उपलब्ध नासता अशें तुका म्हणपाचें आसलें आणि पण ते अवेलेबल करून दितात पण ते मागीर आमकां जाय तशें घेवंक जाय तुमी अवेलेबल फक्त त्या तांत्रीक गजाली बद्दलूय तितकेच म्हणना की इवन स्पेस सुद्दां हय जागो आसा कारण आमी हांगासर कशें जाता आमी हांगा समजा एक 30 लायट 40 लायट आमी डिझायन केल्ली आसा एक लायट डिझायन केल्ली आसा थंय वचून जर कमी जालें जाल्यार ते मागीर प्रॉब्लम जाता म्हणून त्या खातीर ती काळजी घेवंक जाय बाबा थंय कितें जालें तें पयलींच वचून पळोवचें पडटलें आनी त्या पद्दतीन आपण एडजस्टमेंट करूंक जाय हांवें म्हणजे परीक्षका कडल्यान म्हणजे मुंबय ज्या अंतीम फेरीच्या परीक्षका कडल्यान आयकलां की गोंयचे नाटकां म्हणजे तेंच्यांनी बरीच नाटकां पळयल्लीं आसता आनी अनेकदां अशेंय जाल्लें आसता की तें नाटक गृहीत धरता पण तेंचें अशें म्हणणें आसलें की गोंयकार जेन्ना नाटक करता तेन्ना ते खूब गंभीरतायेन नाटक वायट जावं कशेंय जावं पण ते गंभीर तरेन करतात म्हणजे ती सिरियसली घेवन करतात नाटक तेज्या खातीर वेवस्थीत तयारी केल्ली आसता हें सगळें आसा आनी जे निलेशाक वळखता इतकीं वर्सां तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें आनी तेच्या अंडर जेंच्यांनी काम केलां तांकांय खबर आसतलें की एका विशिश्ट डिसिप्लिनान काम करपी तो मनीस आनी म्हणजे एक जाल्यार जाली आज रिहर्सल किंवा ना जाल्यार चलता किंवा कशें लास्ट अशें जायना ताका एक तो विशिश्ट तरेन प्लॅन करता सगळ्यो गजाली आनी त्या प्लॅना प्रमाणे त्या योजने प्रमाणे तो फुडें वयता हें तेच्या सगळ्या एक्टरांकूय खबर आसा वेदिका तूं सांग म्हणजे तूं डिरेक्टर्स एक्टर काय म्हणजे स्वता इवॉल्व जावपी एक्टर तुका कितें दिसता तुवें आतां खूब जाणां वांगडा काम केलां ना सर हांव म्हणन की आय वोंट से डिरेक्टर्स एक्टर टोटली पूण 80% तरी डिरेक्टराक कितें जाय कित्याक हांव अशें मानता की डिरेक्टराचें एक विजन आसता डिरेक्टर विचार करता तेन्ना एकाच कॅरेक्टराचो विचार जायना सगळ्या गजालींचो विचार जाता एक नाटक प्रोडक्शन म्हणून कशें दिसतलें हाचो विचार जाता आनी मागीर ती स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की डिरेक्टराक हें जाय हातून हांव आनीक कितें एड करपाक शकता किंवा म्हजो फ्लेवर कसो घालपाक शकता मागीर जर हांवें हें सरा कडेन केलां ह्याय प्रोसेसान म्हजो प्रयत्न आशिल्लो की
एक जर गजाल म्हाका करपाक जाय किंवा म्हाका करनशी दिसता, हांव सराक वचून विचारतालें की सर अशें केल्यार कशें, अशें केल्यार बरें दिसतलें काय, तुमी सांगात. जर तुमी नाका म्हणटात जाल्यार नाका, पूण सरान अशें केन्नाच केलें ना, आमकां एनकरेजूच केला सरान की तुमी हांगा येवन करात. सो पयलें रिडींग जाल्लें तेन्नाचें सांगता हांव, पयल्याच दिसा सरान सांगिल्लें हो प्रोसेस मातसो वेगळो आसतलो, तुमी सगळे तकलेन आसात ते सोडात, हांगा येयात, हांगच्यान तो कॅरेक्टर इवॉल्व जावनी, जाता तितलो ताजेर काम करूनी. कितें केल्यार वेगवेगळ्या तरेन एक डायलॉग आसा वेगवेगळ्या तरेन कसो घेवन बरो दिसतलो, तुमी कितें वेगळें हाडपाक शकता हाजेर विचार करात आनी अशा तरेन काम जाल्लें. सो म्हाका दिसता डिरेक्टर्स विजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिरेक्टराचो विचार कितें आसा, तांकां कितें दिसता त्या कॅरेक्टरा बद्दल हें इम्पॉर्टंट, आनी मागीर स्वतान सुद्दां काम करप तितलेंच गरजेचें आसा. आनी हांचो दोगांयचो जेन्ना एकवट जाता तेन्ना एक बरो कॅरेक्टर किंवा एक बरें प्रोडक्शन म्हणून भायर दिसता अशें म्हाका. बरोबर आसा. म्हणजे हांगा ह्या नाटकान उत्कृश्ट दिग्दर्शक म्हणून निलेशाक पारितोषीक मेळ्ळां, बक्षीस मेळ्ळां. उत्कृश्ट अभिनेत्री म्हणून वेदिकाक पारितोषीक मेळ्ळां. तर हें नाटकच म्हणजे म्हाका दिसता दिग्दर्शक, कलाकार आनी बाकीचे सगळे तांत्रीक गजाली, भितर तांत्रीक गजाली म्हणजे ह्या तांत्रीक गजाली जर तुमी लक्षात घेतल्यो जाल्यार जर ह्या नाटकाचे क्लिप्स तुमी पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें की भितर एक विशिश्ट कंपोजिशन आसा, विशिश्ट तरेची लायट थंय दिल्ली आसा, विशिश्ट तरेचें एक वेगळें वैशिश्टपूर्ण अशें नेपथ्य आसा. हें सगळें म्हणजे ही सगळी जी क्राफ्ट आसा ह्या क्राफ्टान निलेश खूब माहीर आसा आनी तो एक्टरा कडल्यान आपूण बरे तरेन काम करून घेता. आनी ह्या सगळ्याचो एक परिपाक म्हणून ह्या नाटकाक म्हणजे तेज्या नाटकांक सातत्यान बक्षिसांय मेळत गेल्या. आनी ह्या वेळार तर सबंद महाराष्ट्रान तेजें नाटक पयलें येयलां. तेन्ना तुमचे गोमंतकाच्या वतीन तशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचें परत अभिनंदन करता. ती स्टुडियोन येयल्ली तेन्ना हांवें तेजें अभिनंदन केल्लेंच, परत अभिनंदन करता. एक बरें नाटक कशें घडूं शकता हें सगळें निलेश तुमकां खूब वेळ सांगूं शकता. पण कालावधी एक मर्यादीत असल्या कारणान आमकां हांगा आटोपते घेवचे पडटा. पण तुमी स्टुडियोन येयली, तुमी तुमच्या नाटका बद्दल सांगलें, नाटकाच्या एकंदर प्रोसेसा बद्दल कशें आसचें हेच्या बद्दल सांगलें. तुमचे दोगांचे खूब गोमंतक टी व्ही तर्फे हांव आभार व्यक्त करतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. माझा दिवा